हरे कृष्णा. सर्व बांधवांक सुस्मिता सखीकडून नमस्कार. शयन एकादशीचे वट्टी लोकांक हार्दिक शुभकामनाएं. आषाढाचे शुक्ल पक्षाक येवचे एकादशीक आम्ही शयना एकादशी बी म्हणटाचे. शयना एकादशी कित्याक म्हळ्यार ह्या दिवस विष्णू शयना वता म्हळ्यार न्हिदच्या वता. ह्या एकादशीतून आषाढाचे शुक्ल पक्षाचे एकादशीतून कार्तिकाचे शुक्ल पक्ष एकादशी 4 मास येतात, ताका चातुर्मास म्हणतात. हे चातुर्मासांत आत्मसंयम हे करचे म्हण सांगला पुराणांत. ह्या शयना एकादशी भितर विष्णू योग निद्रे भितर वता आनीक कार्तिका शुक्ल पक्षाचे एकादशीक विष्णू निद्रेच्यान उठता. ह्या 4 म्हयन्यांत लग्न, मोंज, घरप्रवेश अशी कसले बरे कामाक, धार्मिक बरे कामाक त्याज्य म्हण मानला. म्हळ्यार हे धार्मिक कसले बरे काम करच्याना कसले म्हळ्यार त्या टायमार विष्णू योग निद्रे भितर उठता. ह्या एकादशीचे महात्म्य कितें पद्मपुराणांत सांगला. आषाढ मासाचे शुक्ल पक्ष ह्या एकादशीक विष्णू न्हिदच्या वता म्हणून. हाजे बद्दल युधिष्ठिर महाराज श्रीकृष्णा विचारता, हे केशव, म्हाका ह्या हाजे महत्व सांग म्हण. त्यांना कृष्ण सांगता, देवर्षी नारद मुनीनं ह्या विषयाबद्दल ब्रह्माजीक विचारिले. त्यांना ब्रह्माजीनं ह्या एकादशी बद्दल ताका विवरण जावन ब्रह्मवैवर्त पुराणान सांगला म्हण. आता मी वट्ट लोक हे एकादशीचे महात्मा ऐकूया. ही एकादशी शयन एकादशी म्हणताची, देवशयन एकादशी म्हणताची आणि पद्म एकादशी बी म्हणताची. हातू भितर भगवान ऋषिकेशाले पूजन करताचे. ऋषिकेश म्हळ्यार कृष्ण. प्राचीन कालांत तो रघुवंशाचे एक राज आशिल्लो, तागेलें नांव मानधाता म्हण. तो मस्त धर्मात्मा आशिल्लो. प्रजेक वट्टू आपल्या चेडुवा भशेन तो पळयतालो आनीक तागेले हातू भितर राज्या भितर खूब संतुश्टी आशिल्ली. टायमार पावस जावचे आनीक टायमार सगळे धान्य धवस धान्य सगळे येत आशिल्ले आनीक लोक संतुश्टीन उरत आशिल्ले. इतले वट्टू धर्म कार्य केल्यार बी एक पंत 3 वर्स तागेले राज्या भितर पावस जायनासतना अनावृश्टी जाता. तेन्ना वट्टू कडेन हे येवन आतां पावस ना, उदक ना, धवस धान्य जायना, कसं करचे. प्रजे वट्टू धांवन येतात राजा कडेन आनी सांगताची की आमी मस्त संकश्टा भितर आसा राजा, हाका कसं तरी कर का म्हणून. तेन्ना धार्मीक राज सांगता, केन्ना प्रजे त्रास जाता राज्या भितर हाजे कारण त्या राजाचो राज्याक कितें दुष्काळ आयल्यार कारण राज कित्याक म्हळ्यार तागेले कसले अधर्म कार्यान हे जालना, पावस जालना. पण म्हाका गोतना हांव कसं अधर्म कार्य केला म्हणून हाजे हांवें शोध काडून पावस येवचे अशी करच्याक प्रयत्न करता म्हणून तो थोडे आपणाले लोकां बरोबर, मंत्री आनी थोडे लोकां बरोबर, सल्लेगारा बरोबर तो आश्रम टू आश्रम वना भितर संचार करत वता. अशी वत आसतना ताका एक आश्रम मेळटा. थंय अंगिरा मुनी त्या आश्रमांत उरता. अंगिरा मुनी म्हळ्यार ब्रह्माजी पुत्रच. तो मस्त तेजस्वी उरता. अंगिरा मुनीक वचून राज आपणाले नमस्कार करता. अंगिरा मुनी राजा वळखून विचारता, हे रघुवंशी राजा, तू कसं प्रॉब्लेम आयला आणि तू कित्याक अशी वनाक भटकुचा लागला म्हणून. त्यांना राज सांगता, हे मुनी, मागेल राज्याक 3 वर्ष जाले पावस ना. हांव वट्टू देव धर्म करता, निश्ठेन नियम सगळं पालन करता, म्हळ्यार बी पावस जावच्या लागला ना हाजे कारण कितें म्हणून. तेन्ना
अंगिरा मुनी सांगता त्या कालांत फक्त ब्राह्मणाक ध्यान करचे तपस्सू करचे अधिकार आशिल्ले, पण तुगेल राज्या भितर एक शूद्र हे तपस्सू आनी हे करच्या लागला म्हणून देवाक खूप आयला म्हण. तू ताका मारल्यारी ताका शिक्षा दिल्यारी तुगेले हे जातले आनी देव संतुष्ट जावन वर्णवृष्टी जातली म्हण. तेन्ना मानधात राजा सांगता, तो धार्मीक उरता, तो सांगता अशी एक पयास पर्सनाक एक देवा भितरलो तपस्सू करतलो मनीस शूद्र असल्यार बी म्हज्यान हें काम करचें जायना आनी हाजे शिवाय आनी कितें हें आसा तें म्हाका सांग म्हणटा. तेन्ना अंगिरा मुनी सांगता, आतां विष्णू न्हिदे वचचे टायम आयला, देवशयनी एकादशी येतेर आसा, ते एकादशी पालन कर, विष्णू स्मरण कर, विष्णू पूज कर, ताज्यान तुका तुगेले सगळे कश्ट दूर जातले म्हण. राजा मानदाता हाणें सांगिल्ल्या भशेन अंगिरा मुनीन सांगिल्ल्या भशेन वट्टू फॉलो करन ताका एकादशी व्रत जावन द्वादशीक ताणें ब्राह्मणांनी हें दितेगेरी वरुणवृष्टी जावन अनाज परते तेगेले राज्या भितर जावन सुबिश्ट जाता राज्य. महाराष्ट्रा भितर पंढरपुरांत हे एकादशी आषाढी एकादशी म्हणटाची मस्त लोक पंढरपूर विठ्ठलाक दर्शन करच्याक लाखांशी लोक वताचे आनी दर्शन घेवन तांणी धन्य जाता. ती ह्या एकादशीक आमी वट्टू विष्णू स्मरण करया आनीक देवाल नांव घेवन हे एकादशी आमी पालन करया. हरे कृष्णा. जय शिल प्रभुपाद.